गोवा एट 60 सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी आणि राष्ट्रीय बायल संसद चर्चासत्राचे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर उक्तावण जालें। ही दोनूय चर्चासत्रां गोंय विधानसभा आणि सरकारी MITच्या जोड पालवान घडोवन हाडली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सभापती राजेश पाटणेकर, सरकारी MITचो संस्थापक राहुल कराड, बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमाव आणि हेर मानेस्तांचे हजेरेंत ह्या दोनूय चर्चासत्रांचे उक्तावण केले। गोंयचे 60वें मुक्ती वर्स आणि भारताच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान ही कार्यावळ घडोवन हाडली। राष्ट्रीय बायल संसदेन सुरवात जाली। गोंय बायल संसदेक वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या बायलांचो बरो प्रतिसाद लाभलो। हेर राज्यांतल्यान आयिल्ल्या विद्यार्थिनींनी आपले मत मांडले। नॅशनल वुमन पार्लमेंट आसतलो, नॅशनल पंचायत पार्लमेंट आणि यूथ पार्लमेंट 5 दिसाचो वो लोकशाहीचो उत्सव गोंयांतल्या प्रत्येक सेक्टरांतलो, मागीर महिलांतलो आसतलो, युवकांतले आसतले, लोकप्रतिनिधीतले आसतले, ते खंय तरी हांगासर येवचे, तांच्यांनी भासाभास करची, तांच्यांनी डिस्कशन करचे। नॅशनल लेवला वयले जे वेगवेगळे पॅनलिस्ट हांगासर आयिल्ले आसा तांकां वेगवेगळे प्रश्न विचारचे, तांचे कडेन डिस्कशन करचे, डिबेट करचे। थंयसर आशिल्ल्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान तुमकांय उलोवपाची संद मेळटली। आयज येयल्या म्हणून न्ही, तुमी जाय जाल्यार फाल्यांच्याय दिसा तुमी पार्टिसिपेट जावपाक शकता। इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, तांच्यांनी पंचायत पार्लमेंटाकूय रिप्रेझेंटेटिव्ह जावपाक शकता। म्हज्यो भयणी 18 ते 35 वयोगटांतल्यो ज्यो हांगासर हजर आसात, तांच्यांनी यूथ पार्लमेंटातूय बी तुमी पार्टिसिपेट जावं येता। आणि निश्चितच ह्या तिनूय पार्लमेंटाच्या माध्यमांतल्यान करियर आसतलो, बिझनेस आसतलो, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसतली, लिडरशीप क्वॉलिटीज आसतल्यो, ह्यो वेगवेगळ्या सेक्टरांत आमच्या गोंयच्यो महिला, म्हज्यो भगिनी फुडें येवच्यो, ताच्या खातीर गोंय सरकारान हो नॅशनल महिला पार्लमेंट हांगासर आयोजीत केला। बाब राहुल कराड हांणी बरी आयडिया खरें म्हटल्यार आमच्या मुखार दवरली। गोंय सगळ्या लोकां मुखार एक टुरिस्टीक स्टेट म्हणून जाणा जावन आसा। गोंय जाणा जावन आसा इफी खातीर, गोंय जाणा जावन आसा बिचा खातीर, गोंय जाणा जावन आसा आमच्या चर्ची खातीर, देवळां खातीर, गोंयच्या संस्कृती खातीर। बट निश्चितच म्हणजे म्हाका दिसता सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी होय उत्सव गोंयांत अशाच पद्दतीत मनोवचो। गोंयच्या विधानसभेंतल्यान म्हाका दिसता दर 2 वर्सांतल्यान अशा पद्दतीचो हो लोकशाहीचो उत्सव साजरो करपाक कांयच हरकत ना। देशभरांतले वेगवेगळे लोक हांगासर लोकशाहीचो उत्सव साजरो करपाक येवचो आणि इफी सारको उत्सव जर दर वर्साक जाता आसत जाल्यार सेलिब्रेशन ऑफ द डेमोक्रेसी 2 वर्सांनी एकदां गोंयांत कित्याक जावंक, जेणे करून वेगवेगळे कडले लोक जे आसा हांगासर येतले आणि वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास करतले, उलयतले, हाची म्हाका खात्री आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।